Committee tumka you have to come under one umbrella, no? How you will proceed? We are already there. We have an organization in Loling. We have fought under that banner before. And प्रवीण भट बायोडायव्हर्सिटी पैंगण पंचायतीच्या मेंबर म्हणून काम करता. तुम्ही जाणाच की आमचे कडेन आज प्रपोजल आयला की कुयटी पठाराचेर रोड जो आज पळय मागतात ताचेर आमचो आक्षेप आसा आनी हो आक्षेप आमचो सदांच आसतलो. कारण प्लेटोच जर ना जाले जाल्यार फाल्यां मे म्हयन्याक आमी उदक खंयचे पिवप हो मोठो प्रश्न आमचे मदीं आज उप्रासता. कारण जे पावसाचे पळय जें उदक येता तें जर डोंगर आमी काबार केले प्लेटो जर आमी काबार केले जाल्यार फाल्यां ते साचतले खंय. कारण आज जें पळय उदक थंय साचता तेंच उदक सकयल आमकां मेळटा आनी तातूंतल्यान आमच्या उदकाचो हो जो प्रश्न आसा ताजो सुटावो जाता. तेन्ना हो जो रोड जो पठाराचेर पळय मागतात तो कायद्यानुसार परमिसिबल ना. हाजेर आमी पंचायतीन रेजोल्युशनाय घातल्या पैंगण पंचायतीन ग्रामसभेक आनी हो आमी केन्नाच जावपा दिवपाना. तेन्ना जर तुमी म्हणटात की डेव्हलपमेंट जातलो गांवांत किंवा तुमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले अशी जर सांगून जर आमकां जर एक भ्रमान तुमी दवरतात जाल्यार हांव अशें म्हणन की ओदोळ मनोज बाईन सांगता तशें की श्रीस्थळ जे पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसात ताजेच खंय तरी तुमी सारको रिकन्स्ट्रक्शन म्हणा किंवा तांकां उदकाची पुरवण लायटीची पुरवण दिवन जर तुमी जर ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जर सारकी जाग्यार हाडली जाल्यार थंय कितलेशाच जाणांक रोजगार मेळपाक शकता. तेन्ना रोजगाराच्या नांवार किंवा डेव्हलपमेंटाच्या नांवार खंयच्याच भुरग्यांक खंयच भ्रमान दवरून हो प्रोजेक्ट किंवा थंय प्लेटो काबार करपाचें कोणेंय चिंतचें न्ही. आनी सगळ्या गांवकारांचें हें मागणें की हो प्लेटो आयज आमी भोगतात आयज जें पळय बायोडायव्हर्सिटी फ्लोरा फॉना जें आमी भोगतात जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून जें कितें आमी पळय खाता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें की आसा पळय तातूंतल्यान त्या रिसोर्सींतल्यान आमी जगप आसा त्या रिसोर्सीस सगळे काबार करून बसप न्ही. हें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमकां सांगना. तेन्ना हांव जाल्यार अशें म्हणन की आमी आज जें भोगलां तें फुडल्या पिळगेक आमी भोगपाक दिवपाक जाय फुडल्या जनरेशनाक आमी भोगपाक दिवपाक जाय आनी त्या वाटचालीन आमचें काम सुरू आसा. तेन्ना म्हजी इतलेंच मागणें प्रत्येका कडेन की प्लेटो नश्ट जावपाक दिवपाक जायना. चेअरमॅन आसा म्हजें नांव दत्तप्रसाद प्रभू गांवकार. म्हणटकच अशें जाता की जेन्ना हो पावस पडपाक लागता तेन्नाच ह्यो मिटींग जावपाक लागतात किंवा हे प्रोजेक्ट्स येवपाक लागतात. जशी पळय सादारण मार्च म्हयनो लागता आनी उदकाची चणचण भागपाक लागता लोक बोवाळ मारपाक लागतात उदक ना म्हणून तेन्ना हे सगळे लोक थंड उरतात. हो एक प्रत्येक वर्सा आमकां आमी एक 8-9 वर्सां जाले हें पळयतात हें प्रत्येक वर्साक अशेंच कितें तरी जाता. म्हळ्यार आमगेलो जो गांव आसा तो एक सिस्टम आहा. त्या सिस्टमीक म्हळ्यार वयर पठार आसा पठार ग्रेझिंग किंवा रानटी जनावरां मेडिसिनल प्लांट्स बायोडायव्हर्सिटी इकोसेन्सिटीव एरिया सगळी हाजेंडर येता. मागीर स्लोपिंग पार्ट आसता ताजेर काजू किंवा लोक सगळे कितें कितें उत्पन्न घेतात. ताजे सकयल घर आसात आनी थंयच्यान मागीर न्हंय स्टार्ट जाता आनी न्हंयची सायडीच्यान शेत आसात आनी न्हंय रोखडी वचून दर्या मेळटा. म्हणजे ही सिस्टम अशी आसा की जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तें उदक सगळें त्या प्लेटून भितर शिरपता आनी तें उदक न्हंयच्या वाटेंतल्यान सकयल येता म्हण हें खारें उदक वयर चडना. ज्या दिसाक अशें जातलें की हांगा खूब हे प्रोजेक्ट्स येतले आनी खूब लोक येवन ह्या पठारार रावपाक लागतले ते उदकाची चणचण पळोवन बोरवेल मारतले आनी ती बोरवेल आसा ती आमची जी बांयची उदक आसा म्हणल्यार एक 10 मिटर सकयल किंवा 15 मिटर सकयल ताच्या पेक्षा सकयल उरता. आनी तेन्ना आमची बांयची उदक हाजे पयलीं थोडे प्रोजेक्ट्सां खातीर तशें जाल्लें आसा. म्हणटकच हे आमकां अनुभव आसा. आनी उदकाचो प्रॉब्लेमा खातीर आमकां तितलें उदक आतां आमकां माश्यां येता जाल्यार सापोली डॅमा वयल्यान येता. तें बी जेन्ना मार्च म्हयनो किंवा एप्रील मे लागता तेन्ना 2 दिसांनी 3 दिसांनी येता 1 तासभर येता तें सारकें बारीक उदक येवप. ताचे खातीर लोक मॅक्झिमम लोक मिनरल वॉटर हाजें डिस्टिल्ड वॉटर हाजें दुकानार जें उदक मेळटा 20 लिटराच्यो त्यो व्हरून आपल्यालो संवसार चलतात. कोणाक गाडी धुवपा आसा घर धुवपा किंवा आनी कित्याक आसा तस जाल्यार एक टँक 1,500 रुपया किंवा 2,000 रुपयांची तरी 1,000 लिटराची ते विकती घेवन आपल्याले घर चलयतात. मीन उदकाचो हो आमगेलो थंय सगळ्यांच्या व्हडलो प्रॉब्लेम. आनी जेन्ना हे पठाराचेर जेन्ना हे अशें करून प्रोजेक्ट्स येतले तेन्ना ती आमगेली एक सर्कल आसा इकोसिस्टम किंवा हाजी ताजी ती सिस्टम सगळी वाट लागतली. म्हणटकच आमी गांवचे लोक ह्या हाका सगळे जाण विरोध करता. म्हणल्यार कशें आसा की कोमुंदाद कोड एक्टा प्रमाणे फक्त त्या हाजेर गांवच्या लोकांक कोणाकय एक चुकून घर बांदपाची गरज आसा म्हळ्यार सामकी सकयल ताका जागा ना तस जाल्यार घर बांदपाक मेळटा. एखाद्या वेळाक ताका एग्रीकल्चर करपाक जाय तस जाल्यार तो एग्रीकल्चरा खातीर जमीन घेवपाक शकता. आनी
लीज एग्रीमेंट म्हण आणि ताणी हे केला एक्चुअल कॉमनवेल्थ कोड एक्टा प्रमाणे लीज एग्रीमेंट लीज हे नाव तातूंत ना तातूंत एक अफ्रामेंत नाजाल्यार आनीक तरी वर्ड आसा अफ्रामेंत म्हणटा तो लंग हाचे खातीर आनी तोय बी एग्रीकल्चर पर्पजा खातीरच असले खंयच्याय प्रोजेक्ट किंवा हाचे खातीर न्ही आनीक तो दुसरो एक आसा तो शॉर्ट 18 वर्सां हाचे खातीर पूण हे सगळे एग्रीकल्चर पर्पज किंवा असल्याचे आनी जेन्ना तो एग्रीमेंट सोंपता तेन्ना त्या पार्टीन ती जमीन पयली जशी आशिल्ली त्या सिच्युएशनाक दिवपाक जाय रिटर्न म्हणटकच जर हाजे प्रोजेक्ट किंवा हे ते आयले तशें जाल्यार प्रोजेक्ट येतकच ते कितें करतले की थंय वास्ट कॉन्क्रिटीकरण आनी रोड्स आनी कितें कितें येतली ताजेर पूण ओके तो प्रोजेक्ट फाल्यां चलना जाल्यार ती जमीन आमकां आशी तशी परती मेळपाची ना त्या फ्लॅटीची टोटल वाट लागतली म्हळ्यार धरा तुमी आतां काणकोण इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा एक 30 वर्सां पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेट घाल्ली स्टार्टिंगेक सगळे 100% सगळी फॅक्टरीज आनी त्यो चलताल्यो खूबशे लोक हजारभर लोक तरी सांजे आमी पळयताले की बसीक उबे रावताले सगळे जाणां रोजगार मेळटालो पण आज स्थिती अशी आसा की त्या फॅक्टरीक उदक आनी लायट सारकी मेळना दिसाक ना म्हळ्यार 10 ते 15 फावट तरी लायट वता म्हणजे एक फॅक्टरीक जर 50 जाण कामगार आसात आनी थंयसर दिसाक 8 तासां पैकी जर 1.5 तास 2 तास लायट वचपाक लागली तसा ते प्रोजेक्ट चलतले कशें ताचे खातीर ती अक्षरशः ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती एक म्हाका दिसता एक 5% बी थंय कितें फॅक्टरी चालू आसा दिसता सगळी तशा तशी हे पडिल्ली आसा प्लस अशेंय बी जाल्लें आसा की फ्लॉरिकल्चर थंय जाल्लो फ्लॉरिकल्चर खातीर फ्लॉरिकल्चर 2-3 वर्सां चल्लो तोय बंद पडलो खुबश्यो काजू बियांची फॅक्टरी आशिल्ल्यो आज एकूय काजू बियांची फॅक्टरी चलना आनी हे वयल्यान नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स हाडटा हांगा आनी त्या प्रोजेक्ट्सा वयल्यान पळोवपाक जाल्यार आमकां दिसता की काय म्हळ्यार आतां जी आमगे आमदाराली हय मल्लिकार्जून हे हय ती घालपाक सोदता तातूंत पळयत जाल्यार तांगेली लास्ट जनरल बॉडी मिटींग 2018 जाल्ली ताजे नंतर ताजी जनरल बॉडी मिटींग एकूय जाली ना आनी तांगे शेअर कॅपिटल मिनिमम मॅक्झिमम 1 लाख रुपया आसा 1 लाख रुपया आसा आनी तो मनीस कशें करून 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मागता आज 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो व्हॅल्यू कितले आसा हे समजुपा सारखें आसा म्हणजे हे सगळे पळोवपाक वचत जाल्यार ह्या सगळी प्रोजेक्ट्स आसा ते टोटल इलिगल आसा आनी गांवची लोकांलो हाका टोटल म्हणजे टोटल अपोज आसा आनी आमी लास्ट मिनिट पर्यंत ह्या हाका अपोज करतले किंवा हे प्रोजेक्ट्स किंवा हे रोड किंवा कितें आसा ही असली डेव्हलपमेंट आमी थंय येवपाक दिवपा ना हे आमकां प्लॅटू राखपाचे आसात कशें करून जशें जाणटेल्यांनी हजारो वर्सां हे प्लॅटू आमचे खातीर राखून दवरल्यात तशेंच आमकां मुखाल्ली जनरेशना खातीर हे प्लॅटू राखून दवरपाचे आसा तेजेर लोकांनी विचार करचो आनी आयज आमी कित्याक जस्ट आमी कित्याक ह्यो ज्यो पळय तेंची कितें हें येयला ते पेपर सगळे लोक वाचत आनी हे सगळे लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळना पण आमी आतां हे सगळी आमी हें करतले आनी हेचे फुडें आमी तेजेर सगळे लोकां खातीर जागृताय घेवन वचपाचें ह्या दृश्टीन आमी आयज एक प्रेस घेतला आनी हे सगळी आमी थ्रू गव्हर्नराक बी सांगूंक सोदतात की ह्या गोश्टीचेर समजा तुमी खंयच्याय एक जर तुमी एक हे सगळी हें जावन प्रपोजल जावन आनी तुमकां समजा एक प्रेशर येवन तुमकां हें करचें पडलें जाल्यार गव्हर्नरान हेजेर विचार करपाक जाय फाल्यां कारण एक मनशां बायंडेड जालो तो ऑल ओव्हर गोवा विकपाचो तयारीन उरतलो मागीर हें ह्या गव्हर्नमेंटाचें एक हें आसा धोरण आसा ह्या गव्हर्नमेंटाच्या धोरणाचेर गव्हर्नरान विचार करपाक जाय आनी सीएमाक बी रिक्वेस्ट करपाक सोदतात की ह्या थोड्याशा लोकां खातीर तुमी गांव विकपाचें तुमी प्रयत्न करनाकात हे थोडेशे मातशे तुमी विचार करून आमचे खातीर विचार करून पुराय गांव राखपाचो तुमी प्रयत्न करात म्हण ही एक स्पेशल मेसेज आमच्या गव्हर्नराक आमचे सीएमाक चीफ मिनिस्टर आमगेलो प्रमोद सावंत प्लस आमगेले आमगे सॉफ्ट कॉर्नर म्हणटा अजून पर्यंत आमी एमएलएचेर आमगेले हे करना सॉफ्ट कॉर्नर आमी एक एमएलए रिक्वेस्ट करतले थ्रू आमगेले एक लेटरा थ्रू की तुवें हेतूंतल्यान भायर सरचें फाल्यां सकाळ अशें जावपाक जायना की आमी फुडें सरले तुजेर एज अ एक तो म्हागे टिचर एज अ तेजे खातीर हांव तेका सांगता फाल्यां आमी तुजेर कितें एलिगेशन केलें आनी आमी कितें तुजेर वायट मागीर तेजेर आनी कांय बायंडेड उरपाना म्हण तेजे खातीर हांव एक रिक्वेस्ट करता त्या प्रेस माध्यमांतून हें लेटर ताका ऑलरेडी सबमीट केल्लें आहा तेणी हेजेर विचार करून त्या हेतूंतल्यान भायर सरचें हें एक आमगे रिक्वेस्ट आसा आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आहा हेमी थोडेशे आमचे गांवच्या लोकांक बी तेणी थोडे इनवॉल्व केल्ले आहा म्हणल्यार खंयच्या एक प्रोजेक्टा खातीर त्या लोकां कडच्यान आमी जे कितें आहा तेंगेले कशें आसा तेमी आमचे कॉमनवेल्थच्या मनशांक बी आमी वळखतात तेंगेले सुक्या बरोबर वॉल लासपाचें तेमी तें हें करतात मागीर तेंय बी थोडे तेमी
त्या लोकांक जे कोण बायंडेड गेला पळय न्ही तांकां आमी सांगतले, पण कितें आहा ह्यो थोडी गोश्टी तेमी ते मास्टर मायंड करतात आनी त्या कोमोलाची कोण कसो मनीस आसा ते आमकां सगळी खबर आसा. मागीर ह्यो थोडी गोश्टी आमी हें करता. आनी हांव लास्ट एक सांगूंक सोदतां की हो जो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय ते म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले, मोठे प्रोजेक्ट करतले. हांव एक प्रेस माध्यमांत इतलें सांगूंक सोदतां, आमगेले हांव ज्या टायमार खंयचे प्रोजेक्ट येवं आमी लोकां कडेन उलयतात तेन्ना आमकां कळटा की लोकां आमगेल्या लोलये पंचायतीन 3 पेट्रोल पंप आहा. आमगे गांवांत एकच मनीस त्या पेट्रोल पंपा कामाक ना. लोकांलें इंटेन्शन आहा आमगे भुरग्यालें स्पेशली ते गव्हर्मेंट जॉब जाय. ओन्ली गव्हर्मेंट जॉबा खातीर ते हें करता. बाकी आतां तेंची आश दिन दवरला म्हळ्यार तुमकां जॉब मेळटलो तुमी उलयनाकात अशी ही पद्दत आमकां चल्ला. ही मातशी ह्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावूंक शकता आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन पावूंक शकता. कोण ब्रोकर आहा तो खबर ना आमकां कित्याक लोलये कुंबली जाता. गोंयांत कितले कुंबली जातात हे प्रपोजल सगळ्या कुंबलींचेर वचपाक जाय. जे हांगा येयला पळय ते सगळ्या गोंया आख्खी गोंया लायट 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागी तुमी आख्खी गोंया लायट तो आमी लोलयांक कित्याक. सो हेजे कोण ते थोडे मनीस आसा ते आमकां खबर ना कोण आसा. खबर आहा आमकां मातशें तरी आसा पण आमी तेजे फुडें पळयतले लोकांक. नाही प्रपोजल कोणा येयल्या कोमुनिदादी येयल्या का कोमुनिदादी पंचायती येयल्या प्रपोजल ना पंचायतीन इन्वॉल्व पंचायत ना पंचायत फॉर दोज प्रोजेक्ट्स दे हॅव टू पुट प्रपोजल टू पंचायत. हय तुमी म्हणटा ते बरोबर. गांवांत आमचे विलेज पंचायती प्रत्येक पंचायतीक VDC म्हण आसता विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. तेमी डिसायड करपाक आसता गांवांत खंयचो प्रोजेक्ट येतलो प्रोजेक्ट ना तो. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग जाली ना हांव असो मेंबर आसा आमचे बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसा तो तितून ऑलरेडी आसा मेंबर. सो हे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक जावं आमी पंचायती कांयच घेना आसतना बायपास करून कोणाची थ्रू तरी कोण सांगता म्हण तो हे अशें करून सगळे लार्ज स्केल ऑलमोस्ट तुमी पळयल्यात 30-35 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमचो लोलयांचो एक बरो वचपाचो आहा. आनी तेजे खातीर आमी लोकां मदीं अवेरनेस करतले आनी आमी वी वील फायट टील द एंड. Now you are united, you are coming under one banner. Every हय हितून पॉलिटिकल कांय ना. 2016 बी तशें जालें. 2016 जेन्ना आमी IIT कंपोज केल्लो तेन्ना खंयचीच पॉलिटिकल थंय बॅनर नाशिल्लो. आनी आयज हांव ह्या मातशे वयल्यान ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत आपल्याक सांगता आयज हांगा सगळे यूथ आहात काणकोणचे आमचे लोलये पैंगीणचे यूथ आमचे फाटल्यान खूब जाण आसात. आमकां प्लस सपोर्ट करपी आमकां सगळे फिडींग दिवपी ते लोक आसात. सो तुमी पळय तुमी काणकोणच्या लोकांक सांगता काणकोणचे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा जे लिडर आसा तांकां सांगता तुमी पळयात तुमी हेजे फुडें कोणाक सपोर्ट करपाचो जावं कितें तुमी गांव सांबाळटले काय तुमी अशें करून डिस्ट्रक्शनाक वतले तें पळोवपाचें. कित्याक आयज प्रत्येक जो तरणाटो आसा ताका दिसता कित्याक आयज तुमी वायनाड केरला सारक्या कितें जालें तें पळयलां. किंवा नॉर्थ इस्ट आतां इतल्यो सारके लिस्ट हाडला हांवें इतले लँडस्लायड जाता सगळें डिस्ट्रक्शन आख्खें चालू आसा. ग्लोबल वॉर्मिंग आसा सी लेवल पळय ताजें उदाहरण तुमी पळयलां खबर आसता तुमकां की पोळ्यांत उदक वयल्यान हें जाल्लें सी लेवल रायज जाल्लें. सो हें सगळें जाता आसतना आमी हे प्लेटो सांबाळपाचें. आमी सॉल्व करणार पळय लेटर केलें लेटर केला विथ सायनिंग ऑफ लोकल म्हळ्यार आमी एक जस्ट एक ताका मॅसेज दितात बाबा हें तूं करनाका तूं तुगे एप्लिकेशन विड्रॉ कर. आतां जर तो तशें करना जाल्यार तो लोकांक चॅलेंज करता मागीर आमी स्टेप टू स्टेप आमी कितें करपाक तें करतले. आनी एक